टुरिस्ट सारको आसचो सेक्युअर आसचो हे सगळे प्रयत्न गोंय सरकार घेता. पर्यटन खातें सांबाळटकर रेग्युलेशन सारके आसचे हाजेरूय आमी भर दिल्लो आसा. इलिगल एक्टिविटीज नाजाल्यार जांकां कांयच परमिशनां ना ते खंयची फाटली दारां काडून खंय पावतात ताच्या खातीर एखादी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटा. पूण तुवें जो म्हणला बॅन तो बॅन न्हय. एखादी मायकलाक मिस इन्फॉर्मेशन जालां आसतलें कित्याक बॅन आनी सस्पेंड हातूंत खूब फरक आसा. आमी सद्या पॅराग्लायडींग सस्पेंड केल्लें आसा आनी तें ताका समज कोणें मिस इन्फॉर्मेशन दिलां ताणें एखादी सर्क्युलर वाचूना जाल्यार ताका आय वील पर्सनली कॉल हिम अप एंड टेल हिम वॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो ताजे खातीर कोणेच भिवपाची गरज ना. सांगपाचो मुद्दो एक म्हणल्यार पॅराग्लायडींग इज अ एक्टिविटी, इट इज अ एडवेंचर स्पोर्ट, इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. आनी जेन्ना एक्स्ट्रीम स्पोर्ट आसता आमी कितलेंय रेग्युलेशन केलें कितलेंय केलें जाल्यारूय देर आर चान्सीस दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स कॅन अकर बिकॉज बीइंग अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. पूण रेग्युलेशन समज पाळना आमी करून दिवचें ना हाजेर आमी ठाम आसा. सस्पेंड केल्या बॅन न्हय. अक्षय सर ते सर्क्युलर आसा तांकां मातसो धाड हाजो वॉटर आमच्या ग्लायडिंगाचो. तुका तो सर्क्युलरूय धाडटा वीच इज व्हेरी क्लियर. वी हॅव सेड whoever is doing paragliding or this type of activities तांणी येवन आपले पेपर रेक्विजीट परमिशन सगळे दाखोवचे आनी तांकां समज आसा सारकें जाल्यार रेग्युलेट करून तांकां परमिशन दिवप हें आमचें एक्टिविटी टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम. पूण समज इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या जातूंतल्यान अशे टुरिस्टांक त्रास मरण येतले एज वी सिम्पथायज विथ द फॅमिली द लायफ लॉस्ट इज लॉस्ट आनी थंय खंयच कॉम्प्रोमायज ना. We are very clear that we are safe and secure, we want to be safe and secure. So कोण म्हणटा बॅन तर ते मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर करून दिता. पूण जंय पांय दवरचो पडटलो वी हॅव टू कीप आवर फूट डावन, वी हॅव टू कीप आवर फूट डावन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम फॉर गोवा. सो ह्यो गजाल्यो थोड्यो कांय कोणाक खबर ना तांकां ते सर्क्युलर तुमच्या माध्यमांतल्यान वचूनी की बॅन न्हय पूण सस्पेंड म्हणून फॉर देम टू कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड प्रोसिजर्स. सर जिल्हा वागातोर वाठारांत गव्हर्मेंटान प्लॅन केल्लो आसा की फुल्ली इक्विप्ड ईडीएम फॅसिलिटीक मान्यताय दिल्ली. ईडीएम फॅसिलिटी ईडीएम झोन गोवा टुरिजम बोर्ड आनी ती एम्पावर्ड कमिटीज आशिल्ली. इव्हेंट्स प्रमोशन्स वेडिंग्स कॉन्फरन्सीस मायज जे आसा ते आमी प्रमोट करपाक घेवपाक जाय. ताजे खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या दिसांनी आमची पॉलिसी भायर येतली ज्या माध्यमांतल्यान वन विंडो क्लियरन्सीस फॉर एवरीबडी ते लोकांक त्रास न जाता वी नीड टू प्रमोट. प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान म्हणलां हें आमी इंडिया हॅज टू बी अ डेस्टिनेशन अँड गोवा हॅज ऑल द रेक्विजिट्स. म्हणजे गोवा नॅचरली इज देअर टू हॅव दीस टायप ऑफ थिंग्स प्रमोशन ऑफ दीस टायप ऑफ इव्हेंट्स कॅन बी डन. ते करतले जाल्यार आमकां लोकेशन्स थोडे जाय, बीच डेस्टिनेशन जाय, बाकी कडेन जाय. सो वी आर लुकींग अराउंड. अंजुना इज वन ऑफ द थिंग. We'll have to talk to the local, along with the local MLA, the panchayat and the comunidad कोण आसा जाल्यार we will have to talk to them and ensure that we are able to comply. Act is in place. We only need to ensure that कोण येता तांकां प्लग एंड प्ले दिवप. तो येता तो करता बाकी जाता पळय आमी प्लग एंड प्ले दवरली फॅसिलिटीज थंय जाल्यार त्या लोकांक सुविधा जाल्यो जाल्यार तितलेच लोक बरे येतले. आनी कॉन्फरन्सीस म्हणल्यार 500 रूम एका टायमार 1000 1500 लोक एका टायमार. Everybody, the local economy gets boosting. That is one area where MICE tourism is concerned. जे meetings, incentives, conferences, weddings हे सगळे आसा. जशी आमी सिंगुलर परमिशन दिवंक सोदता त्याच टायमार we need to also create destinations which we are doing very shortly to provide ease to the tourists who are coming here and the people who would want to go for conferences. जे लोक आज भायर वता परदेशान वतात आनी गोंया येवन करचे अशे मुख्यमंत्री ठाम आसा. आणि बरोबर आम्ही काम करता टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू प्रोवाइड पॉलिसी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टू कॉम्प्लिमेंट आवर थॉट्स अँड विजन.